देवाक दिनवासून खमीस भेटयला डेक्स्टर आनी ताची फामिली तेच भाशेन सोंपलेल्या कार्मेलिना वाज, मिनीन फेर्नांडीस आनी आंतोन वाज, तेच भाशेन फ्रांसिस्को मास्कारेनस हांच्या वखल्या खातीर मीस भेटयला फ्रांस्किना वाज. आयच्या ह्या मिसान आमच्या भयणी एडिओला बसत मागुया. ते आपले आयज 2 दीस संभ्रमता तिचे खातीर ह्या मिसान किरीक भाशेन मागुया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूण तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भाव भयणो, आयज पवित्र सभा भाग्यवंत आपोस्लाची परब मातेव ह्या आपोस्लाची परब संभ्रमता. ताणें जेजूच्या उल्याक जबाब दिलो. जायते फावटी जेजूचो ताळो आयकून आमी फाटीं सरल्या. ह्या पातकांची दूख दवरुया आनी बापा बळे भोगसणेन मागुया. हांव पातकी स्वर्गदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो खूब व्हड अपराध. त्या बसत आमी सदांच अपवाद करी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो तुजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. सगळीं बरोबर देवाक मोहिमा दिवया. मोहिमा देवा उत्सवी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी सरस्परा देवा सगळींच्या राया सर पदवीदार देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता. तुज्या थोर वैभवा बसत आमी तुका वाखाणटा. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पिता सुम्या देवा देवाची शिळी तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकूट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमची मागणी आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सनतीन देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं इस्कोर, एकलोच तूं परमेस्वर. आमेन. प्रार्थना. ह्या वेळार सगळ्या आमच्या बाबा भयणांक जेजूशी हाडुया जांकां ही पिडा लागल्या. जायत्यांनी आमकां तांचे पासत मागूंक लायला. तांचे खातीर ह्या वेळार मागुया. देवा आमच्या मोगाल बापा दोन वसुंधरा माथेवाक जेजूचो दोन दूत जावन व्हडे काकलुतीन तुवें वेंचून काडलो. आपलें जिवीत बदलून सगळ्या काळजान ताणें जेजूचो पाटलाव केलो आनी तोंडान, लेखणेन आनी रोगतान आपल्या गुरूचे शुभ वर्तमान परगट केलें. तेच कुरबेन तुज्या पुताची शिकवण घेवन आनी भोव करून आमच्या जिविताचे नवे चालीन ती परगटून भाग्यवन माथेवाचे विणवणेन आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो बरो देव पवित्र आत्म्या सांगता जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन. भाग्यवंत पावलो नेफेसकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप.
भावा भयणांनो, हांव सोम्याचो कोयदी तुमचे लागीं मागतां, तुमच्या आपोवण्यांक सोबता तसलें तुमचें जिवीत जावं दी. सदांच खालती जायात, दुलोभ आनी सोंसणिकायेची. एकामेकाचो मोग करात. आत्म्यान दिल्लो एकवट शांतीच्या बांदपासान सांबाळून तुमच्यान जाता तितलेय उपाय घेयात. तुमकां आपयल्यान तेन्ना एकाच भरमाशान तुमकां आपयल्यान. तशेंच एक कूड आनी एक आत्मो आसा, एक सोमी, एक भवार्थ, एक स्नान, एक देव. सगल्या वयर, सगल्या भितर आनी सगल्या सोब्या आसा तो संतोसाचो बाप. क्रिस्तान वांटून दिलां त्या प्रमाणे आमचे मदल्या जण एकल्याक एक खेरीत देणें दिल्लें आसा. थोड्यांक ताणें धर्मदूत केले, थोड्यांक प्रवादी, थोड्यांक शुभ वर्तमान परगोटणार, थोड्यांक गोंवली आनी शिकोवपी. ह्या देण्याचो शेवट म्हटल्यार हो. हे तांचे सेवे उद्देशी भक्ती संपूर्ण जावंक आनी क्रिस्ताची कूड बांदून हाडूंक. अशें शेवटाक आमी सगळीं भावार्थान देवाच्या पुताचे ओळखींत एक जातल्या आनी क्रिस्ताचे घडतेन संपूर्ण मनीस आमी जावंक पावतल्या. देवाची उतर, देवाचे आमचो जबाब. शेकानशेक पृथ्वीचेर ताचो ताळो आयकूंक येता. शेकानशेक पृथ्वीचेर ताचो ताळो आयकूंक येता. अंतराळ देवाची महिमा वर्णिता. मोलोक ताच्या हातांचें काम करता. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा, एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळयत आसा. जबाब. शेकानशेक पृथ्वीचेर ताचो ताळो आयकूंक येता. उलोवप ना, उतर म्हटल्यार नाच. ताळयांचो आवाज आयकूंक येना. तरी शेकानशेक पृथ्वीचेर ताचो ताळो गाजता. संवसाराच्या शिमापर्यंत ताचो संदेश पावता. जबाब. शेकानशेक पृथ्वीचेर ताचो ताळो आयकूंक येता. उद्गार. सरेस्पराक जय जय. आमी तुका वाकाणटाव देवा. तूं सुरेस्पर म्हूण आमी ओळखून घेता. धर्मदुताचे मोहिमेचो जोमो तुका वाकाणटात सरेस्पराक जय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळ्यांक मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. थंयचो चलत वेताना जेजून मानवीर बसुल्ल्या मातेव नांवाच्या एका मनशाक देखलो आनी ताका म्हळें, म्हजे फाटल्यान ये. आनी तो उठून ताचे फाटल्यान गेलो. तो घरांत जेवणाक बसलोलो आसतना सोबार दोन वसूलदार आनी वायट स्वभावाचे मनीस येवन जेजू आनी ताच्या शिसां बरोबर जेवणाक बसले. हें पळयोवन फारिसेवांनी ताच्या शिसांक म्हळें, दोन वसूलदारां आनी वायटोव्या सांगाती तुमचो गुरू जेवणाक बसला, तें कितें? हें आयकून जेजून जबाब दिलो, बरीं आसुल्ल्यांक न्हय पूण वायटाकारांक ही वैजाची गरज. वचात आनी ह्या उतरांचो अर्थ कोण तो शिकात. म्हाका बोली नाका, दया जाय. दुबावावीन सगुणायक न्हय पूण अगुणायक आपोवंक हांव आयला. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. मोगाल भावा भयणीनो, एरिस्टॉटल हो फिलॉसॉफर
अशें म्हणटालो. एका पाक्याक जेन्ना सुर्याची किरणां पडटात ताका दिश्टी पडना. A bat cannot see through the rays of the sun. तेच भाशेन आमकांय हो जेजू हो देव आमकां दिश्टी पडना. पूण जाची परब आयज आमी समरुमता मातयेव 2 आनी शुभ वर्तमानकार हाचे वरवीं आमकां जेजू हो देव कोण तो समजूंक येता. कित्याक आमच्या पवित्र पुस्तकान जो शुभ वर्तमान बरयलेलो आसा मातेवा प्रमाणे तो जो आमी आयजूय आयकला तो मातेवान बरयलेलो. फर्स्ट हँड रिपोर्ट आमी म्हणूंक जाता. कित्याक मातेव जेजू सांगता आसलो आनी जेजू सांगता आसून तांणी हें जें शुभ वर्तमानांत आसा हें बरयलेलें आसा. मोगाल भाव भयणो, कालच्या दिसा आमी नियाळ केला ह्या विशयाचेर. तुमी म्हज्या मोळ्यांत वचात. यू टू गो इंटू माय विनयार्ड. आनी आयज आमकां सगल्यांक जेजू उलोवता सुम्याचे कोयदी जावंक. टू बिकम प्रिजनर्स इन क्रायस्ट. कशे भाशेन आमी सुम्याचे कोयदी जातल्या काय? 2 भाशेचे नमुने आमकां आयच्या शुभ वर्तमानांत दिलेले आसा. पयले सुवातेर मातेवाचो नमुनो आनी दुसरे सुवातेर फारिजेवांचो नमुनो. मातेवाचो नमुनो कित्याक जेन्ना जेजू ताका उलोव करता म्हजे फाटल्यान ये, मातेव जेजूक प्रश्न घालिना. मातेव हांगा थंयसर पळयना पूण ह्या उल्याक तट करून जबाब दिता. आयच्या काळान आमकां कोणूच येवन उलो केलो जाल्यार ये म्हजे फाटल्यान आमी ताका जबाब दितले काय ना. आमी बोलतेच जाल्यार भियेतली. कित्याक हो कोण? जायते प्रश्न आमच्या मनांत आसतले पूण मातेवाच्या मनांत तेन्ना कांयच प्रश्न नासले. तो देवाच्या उल्याक जबाब दिता आनी ताचे फाटल्यान जेजूच्या फाटल्यान तो वेता. आनी त्या उपरांत कितें घडटा तें आमी जाणात. मातेवाचें जिवीत बदलता. 2 वर्सां तो आसलो, दुसऱ्यांक तो फटयतालो पूण जेजू सांगता जेन्ना तो रावता ताचो फाटलावदार कसो जाता तेन्ना सावन ताचें जिवीत बदलता. आनी दुसरो नमुनो जो आमकां ह्या शुभ वर्तमानांत मेवता तो जावन आसा फारिजेवाचो. फारिजेव सुम्याचे कोयदी नासले. ते फकत आपणाक जाय तें करताले. तांकां दिसतालें की ते तांकां जेजून वेंचून काडला, तांकां देवान वेंचून काडला आनी ते कितें करतात तें सगलें सारकें. आनी ताका लागून जेजू खंय बसता, खंय उठटा, कोणागेर वेता, कोणागेर खाता तें ते पळयताले आनी ताचेर मागीर उलोवप करताले. आमी कोण भाशेन जाले आमकां? आमी सुम्याची कोयदी काय मातेवा भाशेन ओ आमी फारिजेवा भाशेन जाले आमकां? हो प्रश्न आमकां घालुया आनी आयच्या दिसा आमचो नियाळ करुया. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रस्तारा आमी तुका दिन वास्तावान तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिला. तो उंडो आमी तुका भेटयता. पृथ्वीन दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणाच्या सासणांक देवाक सोय. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रस्तारा आमी तुका दिन वास्ताव आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय. तो दाखांचो सोरो
आमी तुका भेटयता. दाखवेलीन दिलान मनशाच्या वावरान केला. तो आमकां जिवीत आत्मीक पिबोण जातलो. शासनाच्या शासनान देवाक सोय. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या न्याकी भुमी सुबेच्या देवाक सुरेस्पोर मानून घेवं. भोव मोगाल बापा, भाग्यवान माथेवान आपलें जिवीत आनी सगळे आपले गूण उदार काळजान जेजूचे सेवेन करचिली. तसलेंच उमेदीन आमचें जिवीत आनी तुवें आमकां दिल्ले गूण शुभ वर्तमान परगोडचे खातीर उपयोग करूंक आमी ओतरेकता. ह्या मनान आमी ती आतां जेजूच्या बलिदानान तुका ओपून दिता. आमचें समर्पण मानून घे. क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसून आमची काळजां उबारुया. आमी ती सरेस्परा थंय वाडटा. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. गोंय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पराक पवित्र बापा, सर पदवीदारांनी शासनाच्या देवाक सर्वकानी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासून फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची खुणा जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्या आनी सर्गीची शिकवण सगळ्या मनशांक परगोड करच्या. तुवें ती दोन पुतांचे बुनयादीर थीर आनी घोट बांदून दवरले. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गीच्या दोलबारा सांगाती संतोशान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबाराचो सरेस्पोर तूं सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सरेस्पराचे नामी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोड. तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेत. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणीक कलराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें मारतली. हें म्हज्या उगडासाक करात. पयलो बाबार्थाचो गूट परगोठुया. सुम्या जेजू, तुजें मरण आमी समरमता. तुजें पुनर्जीवनपण आमी परगोडटा. तुज्या येण्याक आमी ओतरेकता. बाबा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो व्हडलो आनी ही सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवटल्या आमासमेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तरलेली तुजी पवित्र सभेचो उगडास कर.
आनी फ्रांसीस आमचो भाग्यवंत बाबा, फिलीप नेरी फेर्रांव आमचो गोंबी बाबा, आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका आपली ती मोगान वाडली. पुनर्जिवंतपणाचो भरमासो धरून मेल्या त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट. तांकां तुजे इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तान तुजें पोर चलीत तुमकां मोड पळय बाबा कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. मांकवार मारये देवाचे माये खातीर भाग्यवंत दुर्दा, भाग्यवंत सुजे, भाग्यवंत मातेव आनी सोर काली तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावून तांकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू दान, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान, सर्ववेदार बापा, सर्वोंदून आनी वैभव तुका, सासणाच्या सासणा. आमेन. आमच्या सुरुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बाबा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवंक, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस बरो आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां दोस, आनी आमकां तायणेक पडून दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासून वायटांतली आमकां निवार. देवा करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखा आनी आमच्या सुरुंदराची सुक्रिस्ताचे येण्यान आमी बोरवाशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आखांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दी. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र चवेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट कर आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी. आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जरची येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांत. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शिळये संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संवसाराचें पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती. शिडेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली.
प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, बागीवंत माथेबान संतोष बरीत काळजान सोडवणाराक आपल्या घराक जेवणाक आपोवन सन्मान केलो. बऱ्या मनशांक न्हय भगवत पातक्यांक आपोवंक आयल्या. तुज्या पुताच्या कुडी रोगताच्या जेवणाक नवी गोठाय जोडून काळजाचे व्हडे उर्बेन आनी संतोशान शुभवर्तमानाचे शिकवणे प्रमाणे आमी जियोंक पावूं. ते आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पूर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून आमेन. पोचुन्यात क्रिस्ताची शांती आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार